खडलेंत जियेतलो एक बापोय आनी एक पूत एक पोटी शहराक आयले. शहरांत येवन ते एका व्हडल्या सुपर मार्केटीक वा व्हडल्या एका मॉलाक ते गेले. आनी थंयसर सुपर मार्केटी भितर सरता आसतना एक व्हडलो स्टील असो बॉक्स आसले एक आकृती तांकां पळोवंक मेळटा. आनी त्या आकृतीच्या भोंवतणी एका रितीचे लायट्सांनी पुरा घाल्यात. ताणें चिणयेन पयले फावटी पळोवचें काले म्हणून तांकांय समजोंक ना. देखून थंयसर सिल्वळ उबे रावन तें पळयत आसतना एक प्रायवंत स्त्री व्हीलचॅरार आयली आनी त्या बॉक्साच्या लागीं गेली आनी कालेंगी तिणें दामलें आनी तो बॉक्स सगलो उक्तो जालो. ती स्त्री व्हीलचॅर समेत त्या बॉक्सा भितर गेली. इल्ल्या वेळान तो बॉक्स दामलो आनी ते पळोवन आसले बरीच तो बॉक्स इल्लो इल्लो जावन वयर गेलो. वेता आसतना एका रितीचे लायट्सांनी पुरा पेटोवंक सुरू जालें. हें पळयलें तांकां एक जाप जालें. खालें म्हणून तांकांय कळीत जावंक ना. वयर वेसो बॉक्स सुमार वेळ ताणें पळोवन थंयच रावले आनी इल्लोसो वेळ जाल्ल्या उपरांत बॉक्स परतून फाटीं आयलो. फाटीं येवन सकयल रावलो आनी बॉक्स ओपन जालो. ओपन जाता आसतना बरो एक सोबीत व्यक्ती त्या बॉक्सांत भायर आयलो. ह्या बापायन आनी पुतान चिंतलें भोवशा ह्या बॉक्सा भितर वचून वयर गेलें जाल्यार एका रितीचें परिवर्तन जावन फाटीं येवंक साध्य आसा. देखून तो बापाय आनी पूत चिंतूंक लागलो आमकांय त्या बॉक्सा भितर वचोंक जाल्लें जाल्यार आनी वचोंक कळलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमकां वयर वचून एका रितीचें रुपांतर जावन फाटीं येवयेत आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो दिसपडत्या जिणयेचें सादें घडीत खंयच्याय मॉलाक गेलें जाल्यार खंयच्याय बिल्डिंगाक आमी पळयलें जाल्यार आज एक लिफ्ट म्हणून आमी आपयता. लिफ्ट मनशाक वयर व्हरता आनी तें फाटीं हाडटा. पूण हांगासर एका रितीचे विशेश अनुभव पयले फावटी पळयल्ल्या ह्या बापायक आनीक पुताक जालो. आनी भोवशा ताणें चिंतलें वयर गेल्यार परिवर्तन जावन सोबीत जावन आकर्शीत जावन फाटीं येवंक शकता म्हणून. पूण कशेंय जावं आयच्या रुपांतराच्या घडिताक हें सगळें एक साद्या जिविताचें घडीत व्हरतो एक संदेश आमकां दिता. त्या मॉलांत लिफ्टांत आसलेली सगळ्यो संगती जेसूच्या जिणयेक आमी लक्ती करयेत आनी रुपांतराचें घडीत समजोवंक आनी तें आमच्या जिणयेक लक्ती करूंक हो एक भोव अपुर्बायेचो अवकाश म्हणून आमी समजून घेवयेत. जेजूय ताबोर पर्वतार गेलो आनी थंयसर जेसूचें रुपांतर जालें. एका रितीचो सर्गींचो अनुभव ताच्या संगात आसलेल्यांक भोगलो आनी तें फाट येत आसतना एका रितीचो परजळ एका रितीचें नवें चिंतप एका रितीचो सर्गींचो आनंद कान घेवन तें फाटीं येयलें. गेल्ले व्यक्ती दुसरेच जावन फाटीं येवचें आमी पळयता. मोगाळ भाव भयणीनो प्राचीन काळार जेजूच्या रुपांतराचें घडीत आमी नियाळ करता आसतना खंय एक सादें घडीत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जावचें. लिफ्टाचें आमकांय आत्मीक जिणयेक एक लागशिल्लो संबंद आनी एक वर्तें लिसांव आमकां दिता. कशें लिफ्ट आसा तशें आमकां ह्या प्राचीन काळ एक लिफ्ट आसलेलें बरी. प्राचीन काळ सगळें एक लिफ्ट म्हणून आमी सांगयेत. कशें लिफ्ट मनशाक वयर व्हरता गी तशेंच प्राचीन काळ म्हणलें लिफ्ट आमकां एका रितीन वयर व्हरता. आत्मीक जिणयेंत आमकां वयर व्हरता. देवा लागीं वचूंक कुमो करता. एका रितीचो आत्मीक अनुभव सोडूंक आनी आमचें जिवीतच आत्मीक रितीने देवाक लागीं जावंक आमकां ह्या संवसारांतलें पातकाच्या कोणांतलें उण्यापणांतलें इल्लें उखल धरता आनी सर्गींच्या कुशीन वचूंक देवाच्या कुशीन वचूंक आमकां कुमो करता. देखून हो प्राचीन काळ म्हणलो लिफ्ट आमकां आमच्या जिविताक आत्मीक जिविताक भोव गरजेचो आनी ह्या लिफ्टा भितर वचून आमी देवा लागीं सरूंक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. दुसरें जावन लिफ्ट एक बरो एक बंदोबस्त आसली. वस एक फावटी भितर गेल्या उपरांत बायली खंयचीच संगत जावं खंयचीच सकत जावं आमकां कांय बाधा करिना. प्रोटेक्शन बरें आसा. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो
प्राजीत काळ ताच्या भितर गेल्ल्यांक एका रितीचें संरक्षण प्रोटेक्शन मेळटा वायट संगतीतां वायट संवसारी चिंतपातावन आमच्या अस्कतकायेतावन आनी खोट्या सक्तेतावन एका रितीचें प्रोटेक्शन हो प्राजीत काळ आमकां हाडून येता देखून म्हाका भाव भयणीनो असल्या ह्या प्राजीत काळाच्या लिफ्टार भितर सरूंक आनी त्या काळांत दिवचें प्रोटेक्शन आनी संरक्षण आमी स्विकार करून देवा लागीं वचूंक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें दुसरें जावन लिफ्टाच्या भितर आमी गेले जाल्यार मस्त बटन्स आसात बेजमेंट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर 10th 15th 20th 50 100 डिपेंड्स कितले माळयो आसा तितले लिफ्टाक बटन्स आसात आनी खंयच्या फ्लोराक आमी वचचे ते बटन आमी दामले जाल्यार थंयसर वचून आमकां लिफ्ट पावयता म्हाका भाव भयणीनो ह्या प्राजीत काळाच्या लिफ्टा भितर वता आसतना सबार रितीचे बटन्स थंयसर आसात सांगचे जाल्यार दाखल्याक मागणें म्हणलें बटन थंयसर आसा प्राजीत म्हणलो बटन थंयसर आसा दान धर्म हे प्राजीत काळाक 3 प्रमुख बटन्स म्हणून आमी सांगीत हाचे भायर जायतीं मौल्य आमकां आसात त्याग सॅक्रिफीस कुर्सावाट मागणें रजार सेवा करची सॅक्रिफीस करचो जेसूच्या मौल्यांनी जियोवचे असले विविध संगती ह्या प्राजीत काळाच्या लिफ्टा भितर आमकां पळोवंक मेळटात ह्या प्राजीत काळा भितर सरता आसतना आमी विंचून काडूंक आसा कितें आमकां जाय कितें खंय वचोंक आमकां जाय जर तर इल्लेशें बरें वावर केलें जाल्यार कांय बेजमेंटांत जावन आमी फर्स्ट फ्लोराक मात्र वता कांय बरो वावर आमी करता तर आमी 10व्या माळयेक वा 50 माळयेक तितले वयर वचोंक साध्य आसा देखून ह्या प्राजीत काळाच्या भितर सरता आसतना कितें आमकां जावंक जाय मागीर वंचिणी येवंक जाय देवाचो अनुभव आमकां सोडूंक जाय आमच्या पत्के जिणेचेर वा अस्कतकायेचेर जैत भरूंक आमकां जाय सगळे ऑप्शन्स ह्या प्राजीत काळांत आमकां मेळटात आमी आमची आत्मीक सणवाय देवान दिल्ली सणवाय वापरची आनी आमकां कितें गरजेचें तें आमी विचचें आनी त्या प्रमाणे जियेलें जाल्यार खंडीत रावन देवाच्या सर्शीन वचूंक भाग्यवान जिणी ते वयर वचूंक आत्मीक जिणी सुडाल करूं खंडीत जावन आमकां साध्य आसा तिसरें जावन म्हाका भाव भयणीनो लिफ्टा भितर वेता आसतना वयर खंडीत जावन येता आनी भायर आयिल्लो व्यक्ती एका रितीन बदलावन जावन येता हे सांकेक रितीन आमी पळोवन घेवीत पूण ह्या प्राजीत काळाक भितर सरलो व्यक्ती प्राजीत काळ मुक्तात आसतना जर तर त्या स्पिरितान जियेता जाल्यार खंडीत जावन एका रितीचो प्रभाव ताचे थंय पडटा हे 40 दीस आमकां दिल्यात कांय थोडे प्राजीत आमी करता कांय थोडी दंडवण आमी करता कांय थोडे चिंतप आमी आटयता जेजूच्या कश्टा विशयन हेरांच्या कश्टा विशयन आमतेस विशयन हे सगळे एका रितीन नंतर आनी एका रितीन आमी करता कांय इल्लोसो प्रभाव खंडीत जावन आमचेर पडटा देखून म्हाका भाव भयणीनो ह्या प्राजीत काळाच्या भितर गेले आमी खंडीत जावन एका रितीच्या बदलावणीक साक्ष जावंक जाय आनी ह्या प्राजीत काळांत भायर येता आसतना आमकां पळयलेल्या लोकांनी सांगूंक जाय की तेंगी बदलावन घडल्या की तेंगी रुपांतर ह्या भावा भयणीच्या जिणयेन जाला आनी असलें उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार तेंच आमी प्राजीत काळांत करचो व्हडलो एक त्याग सॅक्रिफीस आनी आमी जिणी पवित्र करूंक करचें प्रयत्न दुसऱ्या भागाक आमी येता आसतना पर्वतार कितें आशा ताबोर पर्वतार कितें आशा आनी ह्या प्राजीत काळाच्या भितर सरता आसतना आमकां कितें पळोवंक जाय थोडी संगती थंयसर उल्लेख केल्यात पर्वतार मोइसे आनी एलिया थंयसर तांचें येणें जाता मोइसे आनी एलिया दोगूय जाणी एक विशेश प्रवादी मोइसे सिनाय पर्वतार देवाक मुखामुखी भेटल्लो एक श्रेष्ठ प्रवादी आनी देवान ताका 10 उपदेश दिल्ले आनी ते हाडून ताणें इस्रायल परचेत दिल्ले एलिया प्रवादी होरेब दोंगरार परत देवाक भेटल्लो आनी एक श्रेष्ठ प्रवादी हळू वाऱ्यांत देवाचो अनुभव ताका जालो आनी एलिया प्रवाद्याक उज्याचो प्रवादी म्हूण आमी म्हणटा 3 संदर्भांनी सर्गिंतावन उजो हाडून ताणें अजापां गेल्ली आनी बरेंपण गेल्लें साहित्य आमी आयकता देखून एलिया प्रवाद्याक उज्याचो प्रवादी म्हणून आमी आपयता आनी असले देवाक पळयलेले देवाचो अनुभव सोडिल्ले आनी पवित्र व्यक्ती त्या ताबोर पर्वतार आसले देखून एका रितीचो सर्गींचो अनुभव
थंयसर आसल्या जेजू सांगत आसल्या जुवांव याकोबाक आनीक तांकां तो जालो आनी त्या मुखांतर तांचें जिवीत बदलालें. मगाळ भाव भयणीनो, प्राचीन काळार कंडिसांव आमकांय आसल्या दोंगराक जेजू आपयता. दिसपट्ट्या जिणयेंत हे देवाळ आनी आमची घरचें आल्तार देवान आमकां दिल्लें बोवा परबायचे 2 दोंगर. सैत्य पटी ह्या दोंगरा लागीं आमी येता. घरच्या आल्तारी कडेन सबार पटी दिसा एक पटी मागणें करतना येताच. इगर्जेक हप्त्यांत 1 पटी वा प्राचीन काळार सडीत पटी वा कांय थोडी जाणां दिसपट्टे आमी येता. आनी हांगासर येता आसतना देवाचें हजरपण आसा, देवाचो स्पिरीट आसा. ह्याच इगर्जेंत ह्या इगर्जेक लागीं लागीं 135 वर्सांची चरित्र आसा. कितल्या जाणांनी ह्या इगर्जेक आयल्या आनी तुमी दिंबेगाल आसल्या जाग्यांनी कितल्या जाणांनी दिंबेगाल मागणें म्हणा. ह्या आल्तारीर कितल्या याशकांनी मागणें भेटयलां. देखून ही सुवात पवित्र वो दोंगर ह्या सुवातेक एक सकत आसा, दैवीक सकत आसा. आनी हांगासर आमी येता आसतना ती सकत आमकां एका रितीची पवित्र ती सकत आमकां सावन बदलावन जाता. आमकांय त्या जेजूच्या हजरपणांत वांटेली जावंक आनी त्या सक्तेंत भरूंक एक अवकाश करून दिता. देखून मगाळ भाव भयणीनो, एक जागो आमकां सर्गींचो अनुभव सोडून आनी ह्या अनुभवांत आमी जियेत आसतना देवाचो ताळो सगळ्यांनी आमी आयकाचें. थंयसर कशें त्या बरोबर वतार देवाचो ताळो आयकलो कोमसो मोगा शब्द ताका तुमी आयका. दिसपट्टी आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर, एवकारिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर, आराधना मुखांतर आनी हांगासर जावच्या हर एका संगती मुखांतर देवाचो ताळो आमकां आयकता. तो आयकून समजूंक त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. देखून पर्वतार कितें घडटा तेंय आमकां भोव गरजेचें. त्या स्पिरितान जियोंक आमी प्रयत्न करचे. हेचे पयलें वाचप एक घडी बरो मिनियाळ केलें जाल्यार आब्रामा विशयी आमकां सांगलां. आब्रामाचें रुपांतर एका रितीन जावचें आमी पळयता. आब्राहाम आपलो मायंग गांव बूर म्हणल्यार जाग्यार जावन ताणें तो मायंग गांव सोडूंक आसलो आनी देवान दाखयलेल्या गांवाक वचूंक आसलें. देव म्हणटा तुजो मायंग गांव सोड, तुज्या सकड आस्तपदीक कुटुंबादारांक सोड आनी हांवें दाखोवच्या गांवांक तुवें वचोंक जाय. मगाळ भाव भयणीन व्हडलें एक 55 आब्राहामाच्या जिणयेंत आनी तें जावन आसा आपणाचो मोगाचो गांव जालो मायंग गांव. आपणाचे व्यक्ती ताणें सोडीसय पडले आनी देवान दाखयल्या गांवाक वचचें पडलें. आनी आब्राहाम काल्तिमान घालता आनी देवान दाखयलेल्या वाटेन तो वेता. मगाळ भाव भयणीनो, मायंग गांव हो एक शब्द एक चिंतप आमच्या जिणयेंत विविध रितीन वावर करता जावं पुरो. हे जावं पुरो आमकां मोगाची वस्त, हे जावं पुरो आमकां मोगाची व्यक्ती, जावं पुरो थोडे पटी मोगाची वा संवसारी संगती वा आमच्याच फायद्याक पडटे थोड्यो संगती हे आमकां मोगाचे. आज जेजू आमकां म्हणटा ह्या संगतींतावन भायर आयले शिवाय आमकां देवान दाखयलेल्या गांवाक वचोंक साध्य ना. ह्या संगतींतावन भायर आयले शिवाय रुपांतर साध्य ना. मनशाचें चिंतप सोडून, आमचे स्वार्थी चिंतप सोडून देवान दाखोवच्या त्या चिंतपान, देवान दाखोवच्या त्या वाटेन आमी भितर गेले जाल्यार आमचें रुपांतर जाता. अब्राहाम ह्या वाटेन चल्लो, तो अब्राहाम आसलो, अब्राहाम जावन बदलावन जालो, भावार्थाचो बापूय जालो. आमकांय तेंच मिसांव दिला. देवान दाखयलेल्या वाटेन चमकत आसतना आमचें रुपांतर जाता. निमाणें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, सांत पावल आज फिलिपी घरां बरयल्या 2ऱ्या वचपांत आमकां सांगता आमी सगळीं सर्गींची नागरिकां. सिटीजनशीप म्हणल्यार आमी आयकलां ह्या दोनी काळार जायतीं जाणां भायर वयतात, सिटीजनशिपाक एप्लाय करतात. हेंच चिंतप आयच्या 2ऱ्या वचपांत आसा. आमी सगळीं सर्गींची नागरिकां. वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन. तशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत तात्कालीक. सड्ड म्हळ्यार 50, 60, 70, 80, 90, थोड्यांक 100 ते ताच्याकी वयर आमकां जिवीत ना. केदाळा हें आमी 7 जाणां सदां म्हणजे जिवीत थोड्या काळाचें, म्हणजे जिवीत नश्वर आनी बरेंपण केल्लें मात्र आमी व्हरूंक जाता. जावं पुरो म्हणजे पयशे, आस्त, बदेग, नांव, डिग्री खंयचेच आमकां व्हरूंक जायना. केदाळा हें नाका म्हणून हें सगळें गरजेचें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना पूण निमाणें आमी व्हरचें आमी केल्लें बरेंपण मात. केदाळा ही संगत आमच्या मतीन कसता. केदाळा आमी सर्गींची नागरिकां म्हणून आमकां भोगता. केदाळा आमकां देवान दिली सर्व देणी, सर्व संपत्ती
हेरांच्या बरेपणा खातीर बरो वावर करूंक आमी गळशितेल्या आनी आमचेंय रुपांतर ह्या मुखांतर जाता. हाच्या सगळ्या रुपांतराच्या घडीत असो उद्देश इतलोच, आमचें जिवीत तें रुपांतर जायचें. आमकां दिल्ली देणी, आमकां दिल्ली संपत्ती, आमकां दिल्ली तालेंतां आमी वृद्धी करून आमचें जिवीत बरें करचें, हेरांच्या जिणेंत आमी संतोश हाडूंक आसा. देखून म्हाका भाव भयणीनो, हे संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना सर्गीच्या त्या रासाचेर एक दिस्त आमी आसूं दी. ह्या संवसारांत आमी आसां तें खरें, पूण सर्गीच्या रासा कुशीन आमी समकता. ह्या संवसारांत आमी पळयता खरें, पूण सर्गीच्या रासाचेर एक दिस्त आसूं दी. ह्या संवसारांतले सगळे आमी आयकता तें खरें, पूण आमच्या कानाची एक कूस सर्गीच्या रासा कुशीन आसूं दी. आमच्या दोळ्याची एक कूस सर्गीच्या रासा कुशीन आसूं दी. आमच्या तोंडाची एक कूस सर्गीच्या रासाच्या कुशीन आसूं दी. आमचे हात पाय आमी कसो वावर सर्गीच्या दृश्टेन तें बरें जावं दी म्हूण आमी मागुया. देखून जेसूचें रुपांतर नियाळ करता आसतना आमचें रुपांतर जावं दी. आमी करच्या बऱ्या वावरा मुखांतर आनी आमकां दिल्ल्या तालेंतां मुखांतर आमी रुपांतर जावन सर्गीच्या रासान एक दीस सस्नाक जियेवचे भाग देव आमकां फावो करूं दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.